परिशदेन वांटेकार जावपाक त्या जोहान्सबर्ग एक्सपो सेंटरांत पावले। एकचार समानताय आणि स्थिरताय ही 2 दिसांच्या या शिखर परिशदेची अंदू वर्साची संकल्पना आसा। G20 आंतरराष्ट्रीय आर्थीक सहयोगाची ही मुखेल माची आसा, जाची संवसारीक आर्थीक स्थिरतायेक आकार दिवपाक म्हत्वाची भूमिका आसा। 2023 वर्सा भारताच्या फुडारपणाखाला जाल्ल्या G20 शिखर परिशदेक आफ्रिका संघाक कायम वांगडी म्हण या गटाक आस्पावीत केल्लो। म्हजे घर येवजण आणि महसूल खात्यांतल्या सुदारणांविशीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी व्हर्च्युअली संबोधीत केले। 40 मतदारसंघांत म्हजे घर कार्यावळीक उफाट प्रतिसाद मेळ्ळो। प्रत्येक गोंयकाराक हाचो लाव मेळचो हे खातीर आयची खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्या अशें तांणी सांगलें। गोंयच्या 40 मतदारसंघांतल्यान म्हज्या घराचे कार्यक्रम आयोजीत केल्या उपरांत ताका मेळिल्लो रिस्पॉन्स जर पळयत जाल्यार तो खूब व्हडलो आसा आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता ताचो फायदो हो सगळ्या गोंयकारांक 100% जावचो म्हणून हो कार्यक्रम आज हांगासर आसा। हो कार्यक्रमाच्या हांव डिटेलान वयचो ना, कारण प्रत्येक फॉर्म कितें खंयचो भरपाचो बाब सुरेंद्र नायक हांणी तुमकां एक्सप्लेन केला। हांव सगळ्यात पयलीं सांगता आसतना ह्यो 6 कॅटेगरी तेणी ज्यो एक्सप्लेन केल्या त्या 6 कॅटेगरीचेर म्हणजेच आमचो मूळ गोंयकार जो प्री लिबरेशन हांगासर रावतालो गोंय स्वतंत्र जावच्या पयलीं ताजें घर हें पयलींचें आशिल्लें आनी सर्वे जाल्या उपरांत ताज्या प्लॅनार जें घर आयलें 1/14 उताऱ्याचेर हावज ओन बाय म्हणून ताज्या आज्याचें कोणाचें तरी नांव आयलें, तो तेन्ना आशिल्लो तेजें, म्हणजेच 1972च्या पयलींची घरां हांकां लिगल स्टेटस कांयच नाशिल्लो। तो लिगल स्टेटस दिवपा खातीर आमी काडलेले ऑर्डिनन्स म्हणजेच म्हजें घर ही योजना फक्त एक स्कीम न्ही, म्हजें घर ही योजना म्हणजेच गव्हर्मेंटात वेगवेगळ्या कायद्यात केल्ले बदल, वेगवेगळ्या कायद्यात काडलेले ऑर्डिनन्स, वेगवेगळ्या कायद्यात केल्ले अमेंडमेंट हे सगळे मेळून म्हजें घर ही योजना आसा। म्हजे घर येवजण ही मर्यादीत 6 म्हयन्यां खातीर उक्ती उरतली। लाभधारकांनी आपले अर्ज ह्या 6 म्हयन्यां भितर सादर करचे अशें तांणी सांगलें। आता हे सगळें आमी परत परत कित्याक सांगता, हाज्या उपरांत जर कोण ही घरां तुमी कायदेशीर करपाक आतां जर घातली ना आनी इन फ्युचर जर कोण हायकोर्टात गेलो, कोलच्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टात गेलो आनी जर डेमोलिशन आयलें जाल्यार सरकार कांयच करूंक शकचो ना। दीस इज म्हणजे फर्स्ट अँड लास्ट प्रोविजन म्हणपाक कांय हरकत ना। आमी सर्क्युलर काडला तेन्नाच्यान 6 म्हयन्याच्या भितर तुमचो फॉर्म इन जावपाक जाय आनी फॉर्म इन जाल्या उपरांत इट इज अ गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारण म्हज्या घराच्या अंतर्गत तुमकां लँड कायदेशीर करून दिवपाक, मागीर ती गव्हर्मेंट लँड आसूनी, मागीर ती कोमुनिदाद लँड आसूनी, मागीर ती 20 पॉयंट आसूनी, हे सगळे जागे हे तुमकां तुमच्या नांवार आनी फुकट न्ही, सरकार खंयसरूच फुकट दिना। आमी गव्हर्मेंटाच्या लँडात आमच्या लँड सर्कल रेट आसा ताज्या प्रमाणे ते पयशे कलेक्ट करता। रेट कसो आसतलो सुरेंद्र नायकान सांगला आनी कोमुनिदादीच्या जागेत प्लस 20% पेनल्टी मारून आमी त्या जागेचो पयसो घेता। म्हजे घर येवजणे खाला कायद्याच्या कचाट्यान सापडिल्ल्या घराच्या अर्जाचेर प्रक्रिया जातली अशें तांणी सांगलें। कोर्टात जरी केस चालू असली आसत, मागीर ती कोमुनिदादीची आसूनी किंवा बाकीच्या खंयच्या हेजी, तेणी आपलो सगळो फॉर्म भरपाचो आनी फॉर्म भरून तेणी डायरेक्टली डेप्युटी कलेक्टर किंवा एडिशनल कलेक्टर ज्याच्या कोणा कडेन दिवपाक जाय तेणी दिवपाचो, कांयच हरकत ना। कारण आमी कोर्टांतल्यो सगळ्यो एक्झिस्टींग केसीस ज्यो आसा त्यो ऑलरेडी आमी सरकाराच्या वतीन निवेदन कोर्टात केल्लें आसा की आमी नवीन कायदो हाडला, त्या खातीर ह्या केसी जो पर्यंत फायनलायज जायना तो पर्यंत तुमी ताजेर निर्णय घेवचो न्ही म्हणून। आनी पर्टिक्युलरली तशी जर केस आसत जाल्यार तुमी सेक्रेटरी रेव्हेन्यू किंवा जॉयंट सेक्रेटरी रेव्हेन्यू सुरेंद्र नायक हाकाय मेळचे। आमी एजी कडल्यान ताका जो सपोर्ट कोर्टात करपाक जाय तोय करतले, बट मीन वायल ताका पुराय तेजें घर कायदेशीर करून दिवपाक तेणी पेपर सबमीट केले जाल्यार आसत ते आमी एक्सपडायट करून ताका तेजे पेपर हे कायदेशीर करून घर आमी ताका दिता। 56वा भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव गोंयांत सुरू आसा। आयज महोत्सवाचो दुसरो दीस। चित्रपट रसिकां खातीर इफ्फी म्हळ्यार चित्रपट आनी कार्यशाळांची मेजवानी, तशेंच चित्रपट कलाकार आनी तंत्रज्ञान मेळाची संद। इफ्फी निमतान चित्रपट स्क्रिनिंगांक वांगडाच पत्रकार परिशदे आनी हेर कार्यावळी जातात। इफ्फींत आयज तन्वी द ग्रेट चित्रपटाचे दिग्दर्शक अनुपम खेर आनी कलाकार शुभांगी मनोज दत्त हांणी पत्रकार परिशदेंत प्रसार माध्यमां कडेन संवाद साधलो। So Tanvi the Great, Tanvi in our film is a superhero. Though the statistics are alarming, when we started work on the film,
1 out of 100 children were autistic, and today it is 1 out of 37 children who are autistic. But we look at it, my work with this, people with disabilities started about 20 years back when I taught in a school for mentally challenged children. The film is not only about that. Film is about goodness, which we rarely see in today's time. There are good people, but we are a little held back in show our goodness. It celebrates goodness, it celebrates music. In our film there's a dialogue that opposite of normal is not abnormal, opposite of normal is extraordinary. And I think cinema, you discovered in a big place like IFFI, is not only about commerce. Cinema is about passion, cinema is everything is boiled down, unfortunately, in today's time. I hope you have watched the film, but if not, please do watch it. It's an honor to be here at the International Film Festival of India in Goa and to be amongst so many actors and directors, filmmakers and people from all walks of life. I'm so grateful to have this opportunity to not just do what I love, but also to see and live life via the people that I'm surrounded with. Like when Anupam sir, I have always known him as an actor growing up because he's in every film. And then when I got to work with him as he's the director, but the most important thing that I think I learned was about life and how you should deal with life, whether it's ups and downs. I'm very grateful to Actor Prepares for giving me the platform, and also I met such wonderful people on set, the writers, my whole team, be it my makeup, be it my hair, be it my style, everybody, and now I just have a new family, and this film industry, they've become my second family. So just to be a part of this, it feels like a new birth, a rebirth. So just thank you for having me here. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यारूच इफ्फीन देशभरातल्या 16 राज्यातले लोककलाकार आपापल्या राज्याच्या लोककलेचे सादरीकरण इफ्फीचे ओक्ते सुवातेर करतात. आज हिमाचल प्रदेश, तमिळनाडू आणि काश्मीरातल्या लोककलाकारांनी लोकनाचाचे सादरीकरण केले. हिमाचलाचे लोककलाकार दूरदर्शनाकडे उलयले. हम लोग हिमाचल की ओर से और सिरमौर की ओर से यहाँ इस फेस्टिवल में परफॉर्म करने आए हैं, और हम लोग ये हमारा जो क्षेत्रीय विभाग है CBC चंडीगढ़ और CBC दिल्ली, इनके माध्यम से आए हैं, और ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक विंग है. यहाँ ना मात्र हिमाचल अपितु लगभग 16 राज्यों का यहाँ नृत्य होना है, और वो समय समय से होता आ रहा है. हमने ओपनिंग पे भी किया था परेड में. उसमें हम लोगों ने आसरा की ओर से हिमाचल के सिरमौर जनपद का लगभग 500 वर्ष पुराना हाटी जनजाति क्षेत्र का पुरातन सेहंटू नृत्य किया था, और जो आज परफॉर्मेंस किया है हमने सिरमौर जनपद की हाटी की नाटी परफॉर्म की है, जिसमें कि आपका रिहाल्टी की मुंजरा नृत्य, इसी प्रकार दीपक, परात और रासा नृत्य प्रस्तुत किया है. यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा. जहाँ हम अनेकों राज्यों की जान रहे हैं, वहीं हम हिमाचल और हिमाचल के बाहर के अनेकों राज्यों के लोगों से मिल रहे हैं, और इसी में आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है. नागरिकांची जीण सुदारचे खातीर सरकार जायती पावलां उबारता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. देशाच्या उदरगती खातीर लोकांची कुशळटाय आनी तांकीचो वापर करपाक जाय अशें तांणी सांगलें. श्री सत्य साईबाबा हांच्या शती उत्सवा निमतान पुत्तपार्थेंत आयोजित कार्यावळींत ते उलयताल्यो. सगळ्यांच्या एकत्रीत यत्नांत 2047 मेरेन देश विकसित भारत जावंक शकतलो अशें तांणी सांगलें. साईं बाबा ने समाज कल्याण के अनेक कार्य करके सबके सामने आदर्शों को यथार्थ का रूप देने के उदाहरण प्रस्तुत किए. श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट विद्यार्थियों के ऐसे उत्कृष्ट निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है जो शैक्षणिक उत्कृष्टता को चरित्र निर्माण के साथ जोड़ती है. ये उल्लेखनीय है कि सत्य साई बाबा द्वारा 1969 में बेटियों के लिए विशेष महिला परिसर की शुरुआत की गई थी. ये उनके नारी शक्ति के प्रति दूरदर्शी सोच का प्रमाण है.
शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा द्वारा भी सत्य साई बाबा के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 आज सांजे 6:30 खबरापत्रांत। नमस्कार।